नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्या कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. सद्याक आमच्या पंढरपुराक जी आषाढी एकादशीची परब आतां एक 4 दिसांचेर पाविल्ली आसा आनी ताका लागून एक वेगळेंच वातावरण तयार जाल्लें आसा. फकत महाराष्ट्राकूच न्ही, गोंयांतल्यान वारकरी, कितलेशेच वारकरी, जरी गोंयाक वारकरी परंपरा ना तरी आसतना कितलेशेच वारकरी आमच्या पांयांनी सरत पंढरपुराक गेल्यात. कर्नाटकांतल्यान लोक पंढरपुराक येतात, आंध्र प्रदेशांतल्यान लोक कर्नाटकाक आमच्या महाराष्ट्राक येतात, पंढरपुराक येतात. आनी एक वेगळोच एक पंढरपुराक सद्या अशें एक वातावरण जालां की सगळे भक्ती भाव म्हणजे जर संत तुकारामाच्या जर अभंगात धरून सांगपाचें जाल्यार बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीव भाव, अशी सद्याक सगळी परिस्थिती आसा. आनी ह्या फाटभुंयेचेर आमी हांगा आज चर्चा करपाक आपयल्यात ते विवेक नायक, जाणी हालींच वारी करून ते गोंयांक आयिल्ले आसात. विवेक, येवकार तुका. रामकृष्ण रे माऊली. आनीक हांवें तुका हाजे पयलीं सांगिल्लें की हाजे फुडें जेन्ना मेळटलें म्हणजे फाटली खंय तेन्ना राजकारण नाका, कितें तर वेगळो खंय तरी विशयाचेर आमी हें करया. ताका लागून म्हाका दिसता हो वारीचो विशय म्हाका दिसता आमी चर्चे काडप हो सामको योग्य आसा अशें दिसता म्हाका. सुंदर विशय हो विशय म्हणजे माऊलीचो विशय. ज्या विठोबाक आमी सगळे म्हणजे ज्या विठोबा कडेन आमी भक्ती, प्रेम, श्रद्धा, मागीर तुजी नेतृत्व, सहकार्य आनी सॅक्रिफायस म्हणजे निस्वार्थीपणे कशें जिवन जगप हाजे आदर्श म्हणजेच आमचो विठोबा देव आनी ताजे भक्तगण. खरें म्हणजे म्हाका गाडी घेवन भोंवपाची खूब ल्हानपणांतल्यान संवय. तूं हाजे पयलीं लडाखाकय गेल्लो? हांव लडाख म्हज्या मित्रां बरोबर वचून आयलो आनी थंय जगांतले उंचान उंच जो पळय रोड आसा 19,024 फूट, थंय सुद्दां आमी गाडी चलयली. हांवें आख्खी इंडिया म्हणजे आख्खी हिंदुस्तान आसा थंय हांव आमची गाडी घेवन भोंवन आयलो, हांव आनी म्हजी बायल आनी म्हज्यो चलयो. परत हांव नॉर्थ इस्टाकूय हांव गाडी घेवन गेलो. सो म्हजी चड उमेद पळय आसा ती गाडी चलोवपाची. सो फाटलीं 3 वर्सां कितें जालां की म्हजो जो मित्र डॉक्टर गुरुदास जो आसा तो एक केपें एक तांचो संप्रदाय आसा जे कितलीशीं वर्सां जालीं पांयी चलत वता. सो पांयी चलत वता म्हणजे म्हाका तांचें सदांच कुतूहल आसतालें, अरे इतले 200-250 किलोमिटर हे पांयी चलता. सो एकदां हांवें दोतोराक सहज विचारलें. दोतोर म्हटलें हें कशें, अरे तूं एक दीस तरी यो मरे. हांवें म्हटलें ना, कशें जमतलें म्हाज्यान एक्चुली हांव डेली सकाळीं मॉर्निंग वॉकाक वचपाचो मनीस. तो म्हणपाक तूं एकदां तरी यो आनी पळय आमचे भितर. मागीर तसोच म्हाजो एक मित्र आसा बाबी शेटकार म्हणून, जो चणे बिणे हांगासर गेटी भायर विकता, तो सामको म्हाज्या फाटल्यान लागलो. हांवें म्हटलें अडचण आसा रे, हें आसा. तो म्हणपाक ना, तूं आमकां म्हणपाक मुद्दाम एक दीस आमचे बरोबर येवन राव हांगा. सो 3 वर्सां फाटीं हांव आनी म्हजो मित्र तुमचो गौरांग प्रभू आमी गाडी घेतले आनी बेळगांव गेले. ते जे एका आश्रमान पळय रावताले त्या आश्रमान आमी रातचे रावले आनी रातचे म्हणजे तांच्या बरोबर जेवण वारकऱ्यां बरोबर म्हणजे आमकां तो अनुभव घेवपा जाय आशिल्लो, बाबा ही वारकरी आनी हें कितें म्हणून. भक्ती विठोबाचेर आसात म्हजे. पांयी चलत हें करपाचें म्हजें हें नाशिल्लें, मनान सुद्दां नाशिल्लें त्या वेळार. पूण म्हाका तें वारकरी म्हणजे कितें हें समजोवपा जाय आशिल्लें. बाबा हे लोक इतले शेकड्यांनी किलोमिटर चलतात, इतले 16-17 दीस चलत रावता, ते कशें हें करता. सो त्या दिसा राती कडेन आमी तांचे बरोबर जेवले. त्या गांवान जे पळय ते मठान त्या लोकांनी तांचो जो पळय अरेंजमेंट केल्लो, ते गांवचे लोक हे वारकरी येवप म्हणजे आपलें भाग्य अशें समजता. हें डिफरंट हें अनुभवूच वेगळो. सो हाजेर तुका म्हणजे ही जी पळय गांवान पळय तुका हें तेजेर खूब उलोवपा सारकें आसा. म्हणजे ती आमी हें कांयच एक्सपिरियन्स करूं ना गोंयांत. आमी ते म्हणटा अतिथी भव तोंडान म्हणटात हे देव न्ही, तांकां दिसता साक्षात विठ्ठल आपल्या दारान आयलो म्हणून ते इतली तुजी हें करता, म्हणजे ते जेवण खाण हें करता. सो आमी त्या दिसा रातचे रावले, तांचे बरोबर जेवण जेवलें आनी येदो व्हडलो हॉल आशिल्लो. हॉलान फक्त जमनीर तुमी तें चादर घालप आनी एक चादर पांघरप, उशे बिशे कांय ना, तें कितें कपडे आसता तुजे तकले कडेन दवरप
आनी ह्या तरेन आमी रातचे रावले आनी सकाळीं फुडें जर 4 वरांचेर उठत हे सगळीं वारकरी आसा ते उठल्या तांचे तातूंत टॉयलेट हें तें आशिल्लें कोण उदक तापयता कोण हें करता पयलीं बायलां एका सायडीन गेलीं तांचे बायलांची रावपाची बी वेवस्था सामकी वेवस्थीत आसता ती न्हांवन धुवन घेतली मागीर तांणी आपले संडास हें तें सगळें वचून आयलीं हें सांगपाचें कारण म्हणजे कितें म्हणजे तुका 150 लोक त्या 4 बाथरुमान आनी 4 संडासांनी त्या 1.5 वरां भितर कशें आपलें सगळें हें करता वेवस्था सगळी आटोपती घेता आनी आमकां एक फ्लॅटान आमच्या घरान 2 बेडरूम आसले 3 मनशां कडेन मोठो वाद आनी हें तें जाता पूण हे 150 लोक थंय म्हणजे हें खरेंच तुवें शिकपा सारकें असो अनुभव ह्या फावटी तूं गेलो न्ही सो तुवें केन्ना कशी हें केलें पांयी गेल्लो कसो गेल्लो पळय आमची ह्या फावट जी पळय तांची हें सुरवात आसा ती हांगसर हरिमंदीर आसा हरिमंदिराच्यान सुरू जाली थंय तांणी देवाचें हें बीन घेतलें आशिर्वाद घेतले आनी थंयच्यान सुरू जालें सो हांवें तांचे वांगडा हांगच्यान सुरू वचून आमी पाड्डे सुद्दां चलत गेले मागीर ते मुखार गेले हांव म्हजो मित्र गाडी घेवन आशिल्लो सो हांव घेवन परत आयलो मागीर परत केपें गेले केपें तांच्यांनी वारी करून ते फुडें गेले म्हजी हें कितें आसा हांव 100% म्हणजे सामकें हांव चलत वचना म्हजी वारी हांव पांयी वारी बी म्हणना म्हाजी पंढरपूर वारी म्हणजे म्हाका मेन हें म्हजें विठोबाचें दर्शन घेवप आनी पळोवप पूण ह्या फावट म्हाका विठोबाचें दर्शन घेवचे बरोबरूच म्हाका जी आळंदीच्यान जी पालखी येता ज्ञानेश्वर महाराजाची पादुका पालखी आळंदी पुणे थंयच्यान जी सुरू जाता ती सारकी पंढरपूर येता आनी थंयच्यान थंय येवपाक तांकां अरावंड 18 दीस सुमार लागता म्हाका ह्या पालखेन सहभागी जावपाक आशिल्लें कित्याक ह्या पालखेचो अनुभव आमी जी पळय हे वारकरी आसा हाज्याहून टोटली वेगळो हांगा आमी 150 लोकांचो एक गट जावं 100 लोकांचो गट 20 लोकांचो गट अशें चलत वता थंय 100 न्ही 200 न्ही लाखांनी म्हणजे करोडो लोक त्या पालखे बरोबर आळंदीच्यान जे सुरू करता ते पंढरपूर भर चलत आसता आनी तूं एका जाग्यार जर खंय रावोन जर पळयत सकाळीं जी सुरवात जाता ती रातभर 2-3 सुद्दां तें चालू आसता तुका 20 किलोमिटर म्हणजे 20 किलोमिटर ह्या सायडीन 20 किलोमिटर त्या सायडीन रस्तो पुलीस थंय बॅरिकेड घालून हायवे बंद केल्लो आसता आनी हातूंत तुका 4-5 म्हणजे 3-4 वर्सां भुरगो सुद्दां चलता तो 90-95 जाल्ले सुद्दां म्हातारे मनीस हांचे बरोबर भक्ती भावेन चलता म्हाका ताका लागूनच हें आशिल्लें हे म्हणजे आमी हाका म्हणटात की हाजे फाटल्यान एक कितें तरी फिलॉसॉफी आसतली किंवा सगळें एक ताचो एक वेगळोच कॉन्सेप्ट आसलो कितें हें तत्वज्ञान कितें काय म्हणल्या वारीचें ना हांव तें बारीक पळयतालो त्या लोकांक जेन्ना हांवें पळयलें आनी तेंचे तर तुका हांवें हाजेर थोडे शेअर केलां व्हिडिओ शेअर केल्या जावं पिक्चर शेअर केले हे लोक जे पळय आसा न्ही हे चडशे लोक कश्टकरी समाजांतले लोक ह्या लोकांचो चडसो संबंद हार्डवर्क म्हणजे कश्टान काम करपाचें म्हणजे शेतान काम करपाचें जावं म्हणजे हाका बळ लागता हें लागता सो अशे कश्टकरी लोक जेन्ना तांची शेतीची नांगरणी हें तें जेन्ना पळय हें जाता नांगरणी विंगरणी म्हणजे पावसान जेन्ना सुरू करून ते नांगरणी जावन ते मुखाल्ले सिजनाक तयार जावप वता हे टोटल 1 म्हयनो जो पळय आसा हें सगळें घरदार विसरून म्हणजे तूं तांकां हें करपाचें ना ते फक्त एक कितें तरी बॅग आसा ते खांदार मारता आपले आनी ते हेजे वारी बरोबर चलपाक लागता तांकां जेवण मेळटलें ना मेळटलें हाजें कांयच पडून गेल्लें नासता कित्याक वाटेर जो पळय त्या विठ्ठलान तांचें जें पळय कितें पळय अरेंजमेंट केल्लो आसता तो खरोच पळोवपा सारको आनी त्या गांवांत येतना त्या गांवांतले लोक हें ते आपले परीन तांकां कितें जाय तें सगळें हें करून दिता ह्या फावट सुद्दां जेन्ना हांव वारी गेलो खानापूरच्यान बेळगांव आमी चलत गेले आमचे हाज्या केपेचे वारी बरोबर सो आमी जेन्ना पळय खानापूर पावले भर हितून सामकें पावस पडटा ते फूल एंटायर पळय आनी ते रवळनाथाच्या देवळान तांचे दनपारां रावपाचें म्हणजे जेवपा अरेंजमेंट केल्लें त्या वेळार तांणी प्रत्येकान तें रांदून हाडून म्हणजे कितें आपल्याल्या घरान रांदून हाडून ते 150 लोकांक आमी थंय बसून त्या देवळान वचून जेवले त्या जेवतना
ते जे पळय वाडटाले हाडून म्हणजे सामकें आपल्या घरान कोणी तरी मेहमान येता त्या भशेन करून ते वाडटाले. आनी जेवून जातकीर हांवें म्हजी ताट जी पत्रावळ आशिल्ली ती काडली तेन्ना तो येवन म्हाका पांय पडला आनी म्हणपाक लागलो ही पत्रावळ तुवें काडप न्ही, हें तुमचें उश्टें हें कितें उरलें तें आमकां भाग्य मेळपा जाय म्हणपाक लागलो. आनी तेणें सामकें पांयाक हें करून रामकृष्ण हरी माऊली म्हणून ताणें म्हणजे दॅट वॉज इतलें टचींग हार्ट टचींग आशिल्लें. तो म्हाका म्हाजी उश्टी काडपाक दिना आनी म्हाजी उश्टी तो आपूण हें करता. इतलें हार्ट टचींग की म्हणजे तुका साक्षात खंय तरी एक देव तुज्या मुखार उबो आसा आनी देव तुजें हें करता अशें दिसपाक लागलें. फुडें जेन्ना तुमची वारी जेन्ना पंढरपुरा कडेन पावपाक आयली, तूं म्हाका दिसता लास्ट परत आनीक 18 किलोमिटर चल्ला. खंयच्यान खंयचे ते आमी ते पुण्या बिण्या सांसवड बी जातकीर थंयच्यान एक वल्ले म्हणून गांव आसा. त्या वल्ले गांवान आमी जे पळय म्हणजे म्हाका तें पालखी सुवाळा पळय आसा ताजो म्हजी बेजिकली हें कितें आसा, म्हाका ते डिफरंट मुवमेंट्स डिफरंट लोक डिफरंट हे म्हाका फोटोग्राफी करपाची खूब घोस्त. म्हणून ह्या फावट हांवें फर्स्ट टायम चिंतिल्लें की हांव ती पालखी सुवाळा आसा तातूंत सहभागी जातलो. ताजो हे अनुभवूच एक वेगळो आशिल्लो. सो ह्या पालखी सुवाळ्यान जेन्ना हांव सहभागी जालो वल्ले थंय गांवाच्यान आनी आमी जेन्ना पळय चलत येताले त्या पालखेन ते चांदीचे तुका ज्ञानेश्वर महाराजाचे हें आसता पादुका त्यो दवरून ताजे मुखार ते 2 घोडे आसता जे तुका रिंगण बी खेळटा हें करून ते घोडे ताजे मुखार आसता. सो एक वेगळ्याच प्रकारचो आनी थंय शेकड्यांनी ती दिंडी पथकां म्हण आसता ती ते पालखे बरोबर ती मानाची म्हणजे तांकां मान आसा. वर्सान वर्स ते थंयच्यान येता. ही ज्ञानेश्वर महाराज म्हणटा ती एक पालखी अश्यो 5 पालखी सगळ्यो मेळून आसता तांच्यो निवृत्ती मागीर सोपान ताजी जी सगळी पांडुरंग हांची सगळीं जी पळय भावणां आसा तेंची एक पालखी त्या एक गांवांतल्यान येता. सो हांव फक्त ते ज्ञानेश्वर महाराज हातूंतूच सहभागी जाल्लो. सो आमी अरावंड 18 किलोमिटर सुमार चल्ले हें करून वल्ले गांवांतल्यान थंय मागीर मुखार लोणंद म्हणून आसा थंय पर्यंत आमी चलत आयले. आनी प्रत्येक कडेन अनुभव वेगळो. तांकां पिवपाक उदक तांकां खावपाक हें करपाक हजारांनी लोक थंय वाटेर येवन तुका वारकऱ्यांची सेवा करपाचो हें घेता अनुभव घेवपाक ट्राय करता. तातूंत थोड्यांक दिता म्हणजे थोड्यांक मेळटा थोडे म्हणून कोणूच आपली वारी सोडून केन्ना रावना चलत रावता सारकें नॉन स्टॉप चलता. मागीर ते निरा म्हणून एक गांव आशिल्लो थंयचे न्हंयचेर ती पालखी आयली थंय ते रावले थंय ती ताजी पुजा बिजा केली आनी मुखार मागीर लोणंद गांवान वचपाक ते गेले. चलत वता आसतना न्हंय म्हणल्यार मनीस न्ही तो हय अशें थकनात हें कशें तीच अजापाची गजाल. ती जाणटी मनशां म्हणजे अशी एक्चुअली अशी बडी दवरून अशी हें घालून चलपी मनशां नॉन स्टॉप चलत रावता. आनी तांचे बरोबर सायडीनूय तांच्यो ज्यो पळय गाडयो पळय घेवन आयिल्ले आसता गाडयो तांच्यो पॅरलली त्यो गाडयो ट्रॅक्टर अशे लोकांनी त्यो वचत आसता मुखार. पूण खरी अजापाची गजाल म्हणजे तांकां ती शक्ती आनी तांचें तें धैर्य खंयच्यान ते तांकांच खबर आनी विठोबाकूच खबर आसता की तो तांकां तें खंयच्यान दिता. हातूंतल्यान सगळ्यान एक कळटा की हो देव विठोबा पळय आसा हो प्रत्येकाच्या मनान सामको घरगुती कोण तरी आसता. म्हाका एक आतां आमी मडगांवांकी चर्चा करतात पूण म्हाका एक कंपॅरिजन करपाचो मोह येता आनी तो म्हणजे आतां आवडपाक जायना. मडगांवकारा खातीर दामबाब म्हणटा तो देव न्ही तो ताचो घरचो. कोण ताका बापूय म्हणटा कोण ताका भाव म्हणटा कोण ताका आपलो सको म्हणटा कोण इतले आसता की आमी जशे एक आपले मित्रा कडेन झगडटात तशे कांय मडगांवकार दामबाबा कडेन झगडटात. तुवें प्रसाद बी घेता आसतना पळयलां आसतलें तुवें. हय सो सेम हे म्हाका पंढरपुराक विठू म्हणटा तो विठोबा न्ही तांचे खातीर तो विठू माऊली. हे सारकें बरोबर. आमी जशें दामबाबा पाव रे म्हाका कितें अडचण आयल्या म्हाका हें काड हें तुवें कितें केलें म्हाजेर म्हणजे संकट येतना तुवें म्हाका खंयच्या फोंडान घातलो हें घातलो जें तुवें म्हटलें त्या भाशेन एक हक्कान जे पळय आमी ताजे कडेन संवाद सादता तेच म्हणजे आमगेलो परमेश्वर विठू माऊली हो सगळ्या अख्ख्या महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश गोंयच्या लोकां खातीर. आनी ह्या भक्तांची जी पळय ताजेर श्रद्धा आनी भक्ती जी पळय आसा न्ही ती आमी उतरान उलोवन सांगपाक शकना. कित्याक तें जें पळय थंय चलत वचप आसा
जावं ताका भेटी खातीर थंय 4-4, 5-5 वरां ते म्हणजे रांगेन उबे रावप ही सादी गजाल न्ही. आमी जशे त्या पालखी वारींतल्यान चलत आयले मुखार, ते पालखी वारीन चलत येतगीर मागीर आमी गाडी घेतली आनी आमी परत मागीर पंढरपूर गेले. पंढरपूर जेन्ना आमी पावले थंय जे पळय कितें पळय हें आशिल्लें तें ताजे मुखारलें. म्हणजे तुका तें अनुभवल्या शिवाय तुका हांव कितें शब्दान सांगता तें तुका कळपाना. कित्याक एक जाणटी मनीस जिच्यान चलपा धड जायना ती थंय चंद्रभागेचे नदेर वता, थंय तांच्यांनी न्हांवन धुवन येवप आसता आनी मागीर तें विठोबाच्या दर्शनाक वता. सो थंयच्यान ते कोण साश्टांग नमस्कार घालून वता, कोण लोटांगण घालून वता, कशें वता म्हणजे ताजी कशी ते आंगण पळय कितें केल्ली आसता ती परत फेड करपा खातीर हो एक ऑल टुगेदर डिफरंट एक्सपिरियन्स. बरें तूं पंढरपूर पावतगीर अशें आसा इतलो तुजो भक्तगणांचो इतलो म्हणजे महापूर आयिल्लो आसता. थंय तुका 2 तरेची दर्शनाची रांग आसता. एक मूख दर्शन जें तुका एक अर्दवर म्हणजे गर्दे प्रमाणे आसता, अर्दवर भितर तें तुका मूख दर्शन मेळटा. म्हणजे तुका पयसुल्ल्यान एक अरावंड 15 मिटराच्या वयल्यान तुका देवळान भितर वचपाक मेळटा आनी थंयच्यान तुवें देवाक पांय पडपाचें. आनी दुसरें आसा तें चरण स्पर्श म्हणून आसा. म्हणजे विठोबाच्या पांयाक म्हणजे असो देव हो की तुका हात लावन तुका ताका नमस्कार करून हें करपाक येता. पूण थंय तुका एक 2-3 सेकंदां भितर तें तुका सायडीन सरपाक जाय. मागीर थंय तशेंच रुक्मिणीच्या हातून. सो तूं हें जेन्ना पळय ती जर तूं चरण स्पर्श करतलो तुका एक म्हणजे ह्या दिसांनी म्हणजे एक 3 ते 4 वर तुका लायनीन रावन हें रावन तुका तें दर्शन घेवचें पडटा. तुवें खंयचें घेतलें? आमी सकाळी फुडें पयलीं मूख दर्शन घेतलें आनी कित्याक 10 ताजी हें आसता 10 वरांचेर देवूळ बंद आसता. ताका तें नैवेद्य दाखयता मागीर ताजी गंध पुजा बी करून हें करता. सो आमी जेन्ना 11 उबे रावले सामकें अरावंड 2-2:30 सुमार आमकां दर्शन मेळ्ळें मागीर भितर. सो दोनूय दर्शन तो एक एक्सपिरियन्स आसतलो. म्हणजे तूं असो सर्व 4 वरां तूं त्या लायनीक रावता तो सुद्दां एक्सपिरियन्स कसो अनुभव. तुजे सायडीन हांगा थंय अशे तरेचे लोक आसता म्हणजे तुजी केन्ना तांचे कडेन भेट जाल्ली नासता कोण म्हणजे डिफरंट टायप्साचे. आनी हे चडशे लोक सगळे भक्तीन उबे रावल्ले आसता थंय. म्हणजे केन्ना काय आपल्याक विठू महाराजाच्या पांयाक हात लावपाक मेळटलें आनी आपली इच्छा पूर्ण जातली. ऑल टुगेदर डिफरंट. म्हणजे हांव तुका हें म्हाज्या शब्दान सांगपाचें म्हाजे इतले प्रवासांतले इतले हाजे अनुभवांतल्यान हांव हें तुका उतरांनी सांगपाक शकपाना. ही ज्ञानेश्वर म्हणजे ज्ञानेश्वर पांडुरंग जावं आमचो विठ्ठल हें देव विठ्ठल रुक्मिणी हें तुवें प्रत्यक्ष गेल्या शिवाय कोणाकूच कांय कळपाना. विवेक म्हाका एक इतले लोक आसतात म्हणजे तूं म्हणटा तशें कितें लाखांनी ताचे परस चडच आसपाक अशें इतले आसतना जी वेवस्था आसपाक जाय ती कशी आसता काय म्हणून वेवस्था आसता गैरवेवस्था आसता कशें ही खरी एप्रिसिएट म्हणजे हो प्रश्न पळय आसा न्ही हें विठ्ठल रुक्मिणी पळय संस्थान आसा तें एप्रिसिएट करपा सारकें. ओके. आमी थंय रूम घेतलो विठ्ठल रुक्मिणी निवासस्थान म्हणून आसा थंय. एक माफक दरान तुका थंय रावपाक अरेंजमेंट आसा. खूब व्हडली प्रिमायसीस अरावंड 1000 रूम आसतले ताजे हें करून माफक दरान मेळटा. तुवें ऑनलायन रजिस्टर ऑनलायन बुकींग करून तुका डायरेक्ट वचपाचें. तुका कोणाले फावराची गरज ना हें ना तें ना. प्लस मंदिराचे सभोवती जे पळय कोण ते पुजारी हें आसा तांचोय थंय तुका रावपाचो हें करपा आसा. गजानन महाराज मठ म्हणून आसा तांचे अशे शेकड्यांनी रूम हें आसा ते तुका जेवण बिवण ते कुपनाचेरूच मेळटा तुका. फक्त तें बुकींग तुवें सारकी करपाक कळपा जाय तुका. रावपा जेवपाचें कांयच हें ना. इवन ते नदीचे ही नदी चंद्रभागा पळय आसा थंय 3 काय 4 मजली तुका सुलभ शौचालय आसा. 4 फ्लोर म्हणजे थंयचे पळय कोण भावीक येतले जावं पर्यटक येतले हांची वेवस्था त्या सरकारान थंय पयलींच केल्ली आसा. तें प्रत्येकाचें कितें आसता लीप हें तें दवरप आसता तें प्रत्येकाचें कसो स्वभाव आसता कशें वे ऑफ लिवींग आसता हाजेर डिपेंड आसता. पूण थंय सरकारान थंय सगळी वेवस्था केल्ली आसा. तूं फाल्यां गेलो तूं आतां पंढरपूर आतां इतले भक्त वतले हें येतले प्रत्येकाक चेंजींग रूम म्हणून आसा न्हावपाची वेवस्था आसा सगळ्यांची वेवस्था पूर्णपणे केल्ली आसा. आनी ही जी पळय चंद्रभागा रिवर तुका एक तें उदक थंय अशें हें जाल्लें न्ही साचलेलें उदक न्ही तें धरणाचें उदक. ओके.
तो फ्लो त्या धरणा वयल्यान जेन्ना म्हणजे आमकां ते इतलो तो फ्लो सुद्दां पळोवपाक उदक तें व्हांवतें उदक एकाच जाग्यार डबकें अशें जाल्लें न्ही. सो म्हणजे तुका रोग हे सुद्दां बी जावपाचे चान्सीस कमी. व्हांवते नदीन कितें आसता तुगेलें हें उरना न्ही, सॅच्युरेट जातकीर तितलेंच तुका हें जाता. ओके. सो एक पंढरपूर जें पळय वचप आसा म्हाका तरी दिसता की प्रत्येक मनशान म्हणजे हें आनी थंय तूं समजशी कितें धर्म म्हणजे दुसरे धर्माचे लोक थंय सामके हातून पार्टी खंयचे धर्माचे, कारण थंय आसता चड आसता ते मुस्लीम आनी हिंदू आसतले महाराष्ट्रात. हय मुस्लीम सुद्दां धर्मांतले कितले लोक हांवें थंय हेल्प करतना जावं कितें दितना हें दितना हांवें पळयल्या म्हणजे तांचे ते टोपी बी घालता ताजे वयल्यान ती वेगळी टोपी आसता. सो कितले लोक आसा तांचे वांगडा चलता आसतनाय पळयल्या हांवें तांचे बरोबर चलता. ओके. हें करून सो हांव ते मुखार चड आमचे गोंयचे सारके आमची गोंयची जेन्ना पुरसांव येतात तेन्ना तातूंत हिंदूय आसतात, आमचे सत्र्यान या तातूंत क्रिस्तांव आसतात. आमची ना हांव त्या हातून सांगपाक शकपाना कित्याक पूण फक्त हांव जाणा आशिल्लो जेन्ना पळय केपेंच्यान जेन्ना पळय ती हें आमची वारी भायर सरली दोतोर गुरुदास, त्या वेळार दोतोर गुरुदासान थंय कितलींशीं नांवां घेतलीं. तातूंत कितलेशे क्रिश्चन लोकांनी थंय पयशे बियशे दिल्ले ताणें नांवां वाचून सांगलें. कोणें 10,000 दिल्या, कोणें 11,000 दिल्या, कोणें 5,000 दिल्या, कोणें 2,000. आनी थंय लोकांनी क्रिश्चन लोक सुद्दां थंय येवन कितें दिवन म्हणजे कितें ड्राय फ्रुट्स कोणें दिल्या हें दिल्या हें हांवें पळयलां. सो हाजे बद्दल कितें आसा हें मनशाक मनशा भशेन वागोवपाचो हो दृश्टीकोन. हांवें जेन्ना ही सगळी वारी पूर्ण केली तुगेलें पांयी चलत गेलो त्या पालखी सोहळ्यान सहभाग जालो, चंद्रभागे कडेन थंय नालो आनी विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें. हातूंत म्हाका एक दिसलें की ह्या पंढरपूरच्या आषाढी एकादशीच्या नांवान आमकां सगळ्यांक मनशाक कसो मनशा भशेन वागप आनी मनशा कडेन कशे तरेन तुवें वागपा जाय हाजो म्हणजे हें कशें शिकतलो जाल्यार हें पंढरपूरची वारी हें एक उत्तम उदाहरण. आनी प्रत्येकान जर वर्सान जावं केन्ना एकदां अनुभव केलो तुजी फिजिकल हें तें कांय ना, तुका कशें जाता त्या भशेन. हांव म्हणना तुका चलतूच चल म्हणून, तूं सायकल घेवन चल, तूं मोटरसायकल घेवन चल, तूं गाडी घेवन चल, बसीर चल, पूण त्या वारकऱ्यां भितर एकदां सामील जा आनी पळय तुका मनीस म्हणजे कितें आनी देव म्हणजे कितें हें तुका ह्याच जल्मान हांगा पळोवपाक मेळटलें. सो एक म्हणूनच दवरिल्ली आसा की जल्माक आयले तेन्ना केन्ना तरी ही वारी करची म्हणून. कारण तूं म्हणटा तशें की जे वारकऱ्याचें तत्वज्ञान आसा, जें आमचें मनीसपणाचें तत्वज्ञान, तें जर तुका आज तुज्या आंगाक आस्पावन घेतलो जाल्यार थंय गेले बगर कळना. तूं म्हणटा तसो देव फकत थंय मुर्तीक भितर नासता, तो प्रत्येक वारीक जे आसा म्हणजे प्रत्येक वारकऱ्या मदीं तुका देव दिसता. आनी हें जर आमी शिकतलो जाल्यार हें तत्व म्हणजे त्या वारेकरी म्हणजे वारकरी आनी त्या वारेन सहभागी जावन तुका कशें जाता त्या भशेन. हांव म्हणना तूं चलतूच चल म्हणून, थोडो वेळ चल, थोडो वेळ तांचे बरोबर जेवण जेव, थंय केन्नाय तो प्रसाद म्हणून जेव, केन्ना रातचो तांचे बरोबर न्हीद, देवळान चल, थंय देवळाच्या हाजेर बस, सोंप्यार बस थंय, आनी तुका कळटलें देव कसो आसता, भक्त कशें आसता आनी आमी कशें तांचे कडेन वागपा जाय. आनी तुका जर मनीस म्हणजे जर जाणा जावन घेवपा जर जाय, पंढरपूरची वारी ही प्रत्येकान एकदां तरी करची आनी त्या विठोबाचें दर्शन घेवन येवचो. सो ह्याच हाचेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. परत तुका म्हणटा रामकृष्ण हरी माऊली. आनीक तूं आयलो हांगा, तुजे कडेन तुजे फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आमचे जे कोण आयकुपी आसात, पळोवपी आसात तांकां हो मेळिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता तुजे हे अनुभव आयकून फुडले खेपेक म्हाका दिसता आनी एक 100 जाण तरी लोक आनीक तयार जातले, आनीक ते वारीक वचपाक तयार जातले अशें दिसता म्हाका. आनीक ताज्या फाटल्यान ही आमचे जशें रॅलीक भितर बॅटन दीत फुडें वचत रावतात तशें हे परंपरा चालूच उरतली अशें दिसता आनी तशें जावचें अशें मागता. म्हाजें मनोगत म्हाका हांगा व्यक्त करपाक दिले बद्दल गोमंतक आनी तुमचे सगळे टिमीचे धन्यवाद. आनी चडांत चड लोकांनी हाजो अनुभव घेवचो. हाजे मुखार वर्सान वर्स ही वारी आसा ती वाडत वचची. जय श्री कृष्ण हरी, पांडुरंग हरी. आनीक ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV.